राजेश भाऊ नमस्कार आणि येवकार तुका. फाटल्या दिसांनी 4-5 दिसांनी पयलीं एक इन्सिडंट जालो आरपोरा. ते क्लबा भितर उजो लागलो आणि ऑफिशियल रिपोर्ट म्हणटा की 25 जाणांचे मरण गेले म्हणून. तेजेर तुजे कशें आहा रिएक्शन? पळय म्हाका दिसता मरे ती घटना आसा पळय गोंयांत काळिमा भासणारी असो इन्सिडेंट, अशी हत्या, अशें होरपळून आमच्या गोंयच्या इतिहासान केन्नाच कोण मरोंक ना. हेका सर्व कारणीभूत म्हणटा ते आहा तो म्हणजे गोंयचें सरकार. कारण सांगता जी सिस्टम चलता पळय इतकी फेलियर जाल्ली आसा. हितून त्या क्लबाक परमिशना फाटल्यान कोणाचो येता, सगळीं डिपार्टमेंटां लागता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येयले तितून, एक्सायज डिपार्टमेंट येयले तितून, पंचायत डिपार्टमेंट येयले, पोल्युशन कंट्रोल येयलं, पंचायत येयली, सेक्रेटरी येयले, हे सगळ्यांचे इन्वॉल्वमेंट आहा. पुलीस डिपार्टमेंट येयले. एखादो सादो गाड्याचो जो मडको घेता खंयच्यान खाचीन न्हू, तेका सुद्दां पुलीस सोदून काडटा. तेजो नंबर त्या पुलिसां कडेन आसता. आनी येदो व्हडलो क्लब जेन्ना चलता, ज्या क्लबान करोडांनी उलाढ जाता, ह्या क्लबाची सरकाराक कांयच खबर ना. एक आगर पुरयता, एका दिसान येदो व्हडलो क्लब उबो जायना. तेन्ना ही सगळी मरे मिलीभगत सरकाराची आसा. हेका कारणीभूत सरकार, दुसऱ्याक दोश दिवन फायदो ना. सद्या गोंयांत म्हाका दिसता जवळ 14 वर्सां जालीं भाजपाचें सरकार आसा. ह्या 14 वर्सांक सरकाराक कांयच खबर ना कितें चलता तें. ज्या तरेन त्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत सिद्धी हळर्णकराक, ज्या तरेन ते शर्मिला आमची एका पयलींची आमची पोल्युशन कंट्रोलची भरती काडलेली पळय इन्क्वायरीक न्हू, तशेंच त्या जोगळेकाराक हाडूंक जावो, त्या महेश पटेलाक हाडूंक जावो, एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा म्हापशा पळय तेका हाडपाक जावो, तेंची इन्क्वायरी करपाक जाय. आनी तेंची इन्क्वायरी करता करता तेंच्या फाटल्यान गॉडफादर कोण आसा पळय तेका हाडपाक जावो. डायरेक्टर ऑफ पंचायत थंय बसून जेन्ना ती स्टे दिता पळय ती कोणाच्या आयकून स्टे दिताली तेंय कळपाक जावो. आयज त्या खात्याचो मंत्री पळय माविन गुदिन्हो आहा तेजीय चवकशी करपाक जावो. हें दिसता इतकें सादें प्रकरण ना. ज्याचो मरता पळय तेका कळटा. आयज ती गरिबाची सांजेन जेवंक नासले 25 भुरगे घरांचे ना जाले. तेव्हा तर कोणाच्या हाय प्रोफायल मनशाचे आसलो जाल्यार व्हडलो इशू जावपाचो तो जावचोच ना. कित्याक ते झारखंडचे बाबा एखाद्या मनशाक मेल्या उपरांत आमी म्हणटा आर्थीक तेका मदत करा 5 लाखाची. 5 लाख दिल्या उपरांत मनीस परतो येतलो ते सरकारान सांगचें मरे. ज्याच्या घरान मरता पळय तेका 1 कोटी दिलो तेका पयशाची किंमत आसना. आपलो मनीस ना जालो ही माणुसकी मरे सरकारान गायब केल्ली आसा. आनी येणाऱ्या काळांत हांव तुका सांगता गोंयचें नांव जगाचेर इतकें बदनाम जातलें मरे. आनी ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जी आसा पळय ती आमची काबार जावपाच्या मार्गार आहा. हें सरकारान लक्षांत दवरचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.